लड़ेंगे भीमा कोरेगांव की तरह, पढ़ेंगे भीम राव की तरह, लड़ेंगे भीमा कोरेगांव की तरह, पढ़ेंगे भीम राव की तरह। तो जय भीम, जय अम्बेडकर, जय भीम। बोल 85 वामन मेश्राम साहब संघर्ष करो, वामन मेश्राम साहब संघर्ष करो। येता ते वेंचणुकेंतल्यान गोंयच्या मतदारांक ईव्हीएम मशिनांतल्यान मुक्ती दियात आणि त्याच बरोबर नरेंद्र मोदीचे राजवटींतल्यानय मुक्ती मेळयात। गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो फुडारी संजय बर्डेन दिल्लीच्या जंतर मंतराचे गाजलेल्या आवाजात आवाज मेळयत आवाहन केले। दिल्ली सध्या नो ईव्हीएम ओन्ली बॅलेट पेपराच्या मुडात आसा। भारताचे राजधानीत जंतर मंतराचे 31 तारखेक भारत मुक्ती मोर्चान व्हडले आंदोलन केले। घोषणांनी जंतर मंतर गाजोवन सोडले। ईव्हीएम मशिनांतल्यान वोटिंगाक झोल करतात, देखून बॅलेट पेपराचो वापर करत फुडले वेंचणुको घेयात अशें मागपाक हजारांनी लोक जमिल्ले। गोंयच्यान संजय बर्डे आनी ताचे वांगडीय ह्या आंदोलनाक वांटेकार जाल्ले। आम्ही आयज दिल्ली जंतर मंतर हांगा आसा। आमकां गोंयांत ईव्हीएम मशिनाचेर इलेक्शन नाका आनी ईव्हीएमाचेर आयज मोदीचो जीव आसा। मोदी आयज जितो आसा म्हणटा तो ईव्हीएमाक लागून आसा आनी मोदीन जे आयज भारत देशाचेर आयज डेमोक्रेसी फिनिश करपाचो प्रयत्न केलेलो आसा ते गोर गरिबांक लागून त्रास जाता। 2014 पासून ते 2024 पासून आयज पासून खंयच्याच देशांतल्या नागरिकांक सुख समृद्धी म्हणटा ती ना। येयल्ले दिसा तो वोटींग उलयता, येयल्ले दिसा तो स्वताहून आपूण कोट्यांनी खर्च करता आनी कोट्यांनी दिसाक गोंयची आमची भारत देशाची जनता आयज उपाशी आसा। उपास मारया थंयसर मोदी ना। मोदी आयज अदानीक लागून आनी अंबानीक लागून आयज तांकां लागून आसा। श्रीमंत लोक श्रीमंत जायत गेल्लेले आसा, गरीब लोक गरीब जायत गेल्लो आसा। ताका लागून आयज ईव्हीएम आमकां नाका हे इलेक्शन। आमी बॅलेट पेपराचेर फक्त मशीन बॅलेट पेपराचेर फक्त इलेक्शन जाय अशें म्हूण आमी सांगपाक गेल्लेले आसा आनी असो संदेश गोंयच्या लोकांक दिता आमी की आयज ईव्हीएमाचें परत जर इलेक्शन जायत जाल्यार गोर गरीब जनता जी गोंयांत जी आसा आयज शिकून भुरगे जे आयज बेकार जे आसा ताका आयज गोंयचो सरकार पयशान पयसो आयज गोंयचो सरकार पयसो गरीब लोकां कडल्यान घेता आनी जॉबाक लावन घेता। ताका लागून आमच्या भुरग्यांक जर शिक्षण जर जाय, फ्री शिक्षण जाय, फ्री एज्युकेशन जर जाय, फ्री हेल्थ जर जाय आनी बरे भुरगे आमचे फुडें पिढीन पिढी वचपाक जाय जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचो सरकार हो आमकां हांगाला नाका। ईव्हीएम नाका आमकां। एक आमकां चान्स पडलो हांगा जंतर मंतर येवपाक उलोवपाक आनी लाखांनी लोक हांगा तशें सांगला बर्डेन भरपूर लोक जमल्यात आनी अशेंच तुमी गोंयांत अशीच गर्दी करून प्रत्येक गांवांनी प्रत्येक वाड्यांनी प्रत्येक तालुक्यांनी आनी डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर आनी गोंयांत हे मोठ्या तरेन आंदोलन करात। आनीक हालतीन हांगा स्टेट इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिशन आसा ताजेर मोर्चा व्हरात आनी ताजे नंतर आमी सगळे मेळून हांगा परत जंतर मंतर येवया आनी मोठें प्रदर्शन करुया आनी येता तें इलेक्शन 2024 लोकसभेचें आसा तें आमी बॅलेट पेपराचेर करुया। गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी।